regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agency taking advantage of the desperation of our youth and job seeker. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging exorbitant fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill the contractual agreement with the worker. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support or means of return. Additionally, there is a lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker sir, the registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The POE is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025, Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent, and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल सगळे त्या कॉलमान दिला, तुम्ही तिकडे पळयला. 22 दोग जाणांचेर रजिस्टर केली, 23 3 जाणांचेर केली, 24 4 जाणांचेर केली आणि 25 6 जाणांचेर केली. आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आमी अरेस्टूय केले. तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल अँड अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर अँड रेग्युलेट these agencies. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents companies in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POE. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch, and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the protector of the immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India, in Kormangala, Bangalore, and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sends information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. Speaker sir, ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलुनी व्हरता. हेंय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. Speaker sir, because of calling attention हांवें हाडलेले आसा स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा. आनी आयज
जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता. आनी जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री अकोमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले आनी भुरगे हे यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नासल्या कारणान हे मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता. आनी जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून. हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंयांत आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाला आनी ह्यो ज्यो केसीस आसा US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आनी तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया आनी एकदां विजा तांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता. हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा. हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आनी मडगांवूय आसा जे आमचे भुरगे एजन्सीच्या थ्रू गेल्ले आसा, एजंटाच्या थ्रू जाल्ले. हांव फक्त ती नांवां आसा ती हांव ऑनरेबल CM सरा कडेन प्लेस करता कित्याक हांव तेंची नांवां हांगा हावसान घेयना. त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांची नांवां जे 38 भुरगे आसा कोण हे सफर जाला तेंच्यो तुमकां सांगपाक सोदता हांव. स्पीकर सर तेंचे जेन्ना विजा जाल्या उपरांत जाल्यार फर्स्ट तांकां कितें करता ते जे आसा ते आमचे गोंयसून व्हरता मुंबय, मुंबयसून तांकां व्हरता टर्की, टर्कीसून तांकां व्हरता मेक्सिको आनी मेक्सिकोसून तांकां व्हरता तिजुयाना बॉर्डर. सो ही बॉर्डरीचेर व्हरता आनी ह्या बॉर्डरीचेर गेल्या उपरांत तांकां ती बॉर्डर आसा ती क्रॉस करपाक लायता USA वयपाक. आनी जेन्ना ही बॉर्डर क्रॉस करतना ताका ह्या बॉर्डरीक थंयसर वर्ड दिल्लो आसा तेंच्या लँग्वेजी प्रमाणे डॉंकी रूट म्हणून. सो ह्या रुटांसून तांकां व्हरता थंयसर स्पीकर सर आनी थंयसर गेल्या उपरांत बॉर्डर क्रॉस करतना तांकां एवरी टायम पुलीस धरता. पुलीस धरल्या उपरांत तांकां तेंच्या कॅम्पान डिपोर्ट करता. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दाम सांगता ही केसीस तुमकां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांगता एक रियली इतलें म्हाका मनाक वायट दिसता कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन असले ह्या भुरग्यांनी हालत काय केल्लेली आसा. आमी फाटल्या दिसांनी आयकलेली 2 केसीस फेब्रुवारीन जी जाला ती सारजोराची जाल्लेली फ्रॉम US ते डिपोर्ट जाले. त्याच प्रमाणे फेब्रुवारीन 2 यूथ फ्रॉम वेर्ना आनी 1 फ्रॉम केपें, तेज्या उपरांत मार्चान यूथ फ्रॉम शिरोडा. ही सगळी नांवां आसा ती हांव सगळे घेयना. हांव फक्त म्हाजी केस सांगता. जो भुरगो थंयसून येयला अशे म्हाजे भुरगे जे डिपोर्ट जावन आतां गोंयान येयलेले अशे 5 भुरगे आसा हे USाक गेल्लेले आनी जेन्ना ते थंयसर गेल्या उपरांत जेन्ना तांकां हे इश्यूज कळ्ळे थंयसर ताका थंयसर फॉल्स प्रॉमीस करून ताका जेन्ना थंयसर व्हेलो आनी ताका थंयसर अरेस्ट केलो. ताका अरेस्ट केल्या उपरांत आनी ह्या भुरग्याचें नांव आसा हांगा हांव ताका तुमचे तेजे फुडें तेचें नांव सांगना हांव पर्सनली CM सराक दितलो. तो जेन्ना म्हाका मेळपाक म्हाज्या ऑफिसान येयलो बायलेक दोनी धाकटी 2 भुरगीं आसा घेवन येयलो आनी तेणें म्हाका रडोन दुखांनी तेणें सांगलें आनी तेजी बायल म्हणपाक लागली आमकां खबर सुद्दां ना तो जितो आसा काय तो मेलो काय म्हणून. आयज अशी परिस्थिती जाल्या हे एजंट आसा पळय हे सगळो हो इश्यू करपाक लागलेले आसा. आनी जेन्ना तांकां बॉर्डरीचेर व्हरता आनी त्या बॉर्डरीसून तांकां 12 वरां 15 वरां 24 वरां तांकां चलत व्हरता ब्रिजा वयरसून क्रॉस करून व्हरता. हे सगळे ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलेले आसा. आनी जेन्ना ताका थंयसर अरेस्ट केलो घातलो मिसिसिपी कॅम्प म्हणून थंय ताका घातलो. ताका 4 म्हयने त्या कॅम्पान दवरले. हे एजंटा कडेन हेजी बायल एजंटा कडेन वयता तो काय तेजी वासपूस करना. थंयसून ताका काडलो आनी परत शिफ्ट केलो लुसियाना कॅम्पान घातलो 5 म्हयन्यांक लागून. टोटल 9 म्हयने स्पीकर सर तेणें थंयसर हालत काडली. ताका जेवण ना, ताका उदक ना, एक फोन कॉल करूंक शकना तो घरा कडेन सांगपाक की बाबा आपूण जितो आसा म्हणून.
आयज अशी यांची परिस्थिती जाली आनी जेन्ना तो कसो तरी मॅनेज करून तो आता डिपोर्ट जालो जेन्ना तेंच्या कंट्रीनसून ताका डिपोर्ट केलो युएसानसून इंडियाक डिपोर्ट केलो आनी तो गोंयांत पावलो आनी गोंयांत पावल्या उपरांत जी तेणें म्हाका सगळी आपली स्टोरी सांगली तेणें 16 लाख रुपया दिल्लेले 16 लाख तेणें तो पर्वरीचो एजंट आसा ताका 16 लाख रुपया दिल्लेले आसा तेणें आनी तेणें ते पयशे आसा ते आपले मेहनतीचे पयशे लोकां कडसून हेल्प घेतलेलो इंट्रस्टानसून पयशे घेतलेले हे पयशे घेतलेले आसा हेणें आनी आतां जेन्ना तो एजंटा कडेन गेलो जेका तेणें धाडलेलो येयल्या उपरांत तो एजंटाक मेळपाक गेलो कित्याक तुवें आपल्याक धाडलेलो आपूण थंयसर 9 म्हयने जालो जेलीन रावन येयलो आनी 9 म्हयने जेलीन रावल्या उपरांत जे 16 लाख आपल्यान तुका दिला ते आपले रिटर्न दी स्पीकर सर एकूच मिनटान घेता आयज पर्यंत ताका 1 रुपया दिल्लो ना हे एजंटान आयज 16 लाख रुपयाचो तो एजंट ताका फटयला हे असले एजन्सी जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता ताका बेगीनच्या बेगीन ताका असोच आनी एक केस आसा ताका पेपर दिवचे म्हाका तेणी आता का आताच उकलूंक लायता कोण तो सर मुद्दाम हांव सांगता हे व्हडले रॅकेट चल्ला गोंयांत हे फक्त म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्हू सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसतले तेच्या लागून हांव मागता कितें हे जे पयशे मेकिंगाचे रॅकेट चल्ला पळय खंय तरी धरपाची गरज आसता आनी एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर एकूच लास्ट कित्याक आमच्या गव्हर्नमेंटान खंय तरी एक ग्रीवेन्सीस रिड्युसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता असले जे केस आसा तांकां खंय सर आमी सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितले पयशे दिता कोणाय घरा वयता हेजे प्रकार बंद करपाक जाय खंय तरी म्हणून म्हाका दिसता 10 मिनटं वाडयता आनी विशय एक लक्षात दवरात हांगा नांव खूब आयलें आसा कालचे एकंदर तो विशय आमी पळयला कितलें लेट जालें तें हांव 20 मिनटां भर तें कॉलिंग अटेंशन चलोवचो ना कित्याक नेक्स्ट नो विजय सरदेसाय उलयात आता 10 मिनटां 10 मिनटं वाडयता श्री विजय सरदेसाय स्पीकर सर संकल्प आमोणकरांचे कॉलिंग अटेंशन हांगा फक्त तुम्ही महत्वाचे कॉलिंग अटेंशन अमेरिकेक 3 मिलियन इल्लिगल इमिग्रंट्स वर्साक वतात आनी ताजे खातीर ट्रंपान तो इश्यू केल्लो इलेक्शनाक स्पीकर सर हे आमचे गोंयानूय बी गोंयान गेल्या वर्साक जॉब स्कॅमां जाली रिक्रुटमेंटांची स्कॅमां जाली ऑफ मॅसिव्ह प्रोपोर्शन स्पीकर सर लोकांक एक सिंडिकेट ल्यूर करतात तांकां सायबर क्रायम डॅनांनी घालतात थायलंड आनी कांबोडियेक घाले म्हणून आहा इल्लिगल सायबर एक्टिविटी जाली क्रिप्टो स्कॅम्स जाली स्लेवरी म्हळ्यार तुका सामकें अशें म्हळ्यार बॉन्डेड लेबर कसो बहारेन व्हेल्ले अमेरिकेक नाल्यार युरोपान वचपाक तो म्हणटा ते सारखे 11 ते 24 लाख रुपया ते घेतात स्पीकर सर लॉ कितें म्हणटा कायदो कितें म्हणटा कायदो अशें म्हणटा की 30,000 रुपया वयर घेवंक मेळना सो उरिल्ले पयशे जे घेतले ते तुजे कशें तूं अकाउंट करतलो आनी रेग्युलर ते लाखांनीच रुपया आसता स्पीकर सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान अनरेजिस्टर्ड एजन्सीज गोंयांत आसा तांचेर एक्शन घेतल्या हाजे पयलीं 32 एजन्सीचेर एक्शन घेतल्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां तांचे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स म्हणटा तो स्टेट ऑथॉरिटीक मेळिल्लो आहा स्पीकर सर हे सगळें जाता कित्याक गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायेस्ट आहा आनी तरणाटे जे नोकऱ्यो सोदतात ते डेस्पेराद जाल्ले आहा स्पीकर सर सरकार कितें करता सरकार काडटा एडवायजरीज पब्लीक स्टेटमेंट काडटा हें करून जावचें ना सरकार करना सारकें एक मिनीट स्पीकर सर हांव मागता की सगळ्यो इल्लिगल रिक्रुटमेंट एजन्सी ज्यो ताणें नेम केल्या संकल्पान तांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय बिफोर दीस सेशन मिडल मॅन तातूंत आहात खूब जाण आपूण हाका गट ताका गट म्हणून सांगतात आनी कोण आहा तांचे सगळ्यांचेर एक्शन जावंक जाय ते ब्लॅक लिस्ट जावपाक जाय आनी जे विक्टिम्स आहा तांकां कॉम्पेन्सेशन तुमी दियात कित्याक तुमी कांय करूंक ना म्हणून तांकां त्रासांत घाल्ल्या तो मनीस जो 9 म्हयने जेलांत बसलो ताचे जे 16 लाख रुपया गेले ते कित्याक गेले कित्याक सरकारान ताका आतां नोकरी दिवपाक म्हणून जालें स्पीकर सर हांव मागता की आमचे एक जनरेशनाक फक्त मायग्रेशनान सरकारान काडला सरकार क्रिएट सर आता कितें आहा हे जे आज कॉलिंग अटेंशन म्हज्या कलिगान मांडला हांव एकूच मिनट घेता स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक आमची गोंयची स्टेट जाल्ली 87 जाली स्पीकर सर कितली वर्सां जाली अजूनय जो एवरी स्टेटी भितर जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट स्टेटीन भितर आसा आनी आमचो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा तो कर्नाटकान बसता तो
तो प्रोटेक्टर इमिग्रंट जो आसा हो सेंट्रल कडेन उलोवन गोंयान करपाचो हो विशय एटलीस्ट सब ऑफिस करपाचो एक विशय मांडटा. दुसरें जे आसा स्पीकर सर, जे लोकां कडेन पयशे जे संकल्पनान सांगला तशें आमचो एक भुरगो अजूनय येवंक ना, हांव ते डिटेल दिता. तिसरें जे आसा स्पीकर सर, हांव सीएमाचे होम डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा, तेजे कडेन CID आसा, इतले लोक भरता CIDन. आमी सांगता परस तेजे CIDन ताका रिपोर्ट करपाचें होम डिपार्टमेंट SP की असले लोक हांगा पयशे घेता. हे कित्याक जायना स्पीकर सर? ते जायना ते CIDतले बंद कर आनी CIDतले काड स्पीकर सर, अशें म्हजें रिक्वेस्ट आसा. CID म्हणल्यार एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जे अननेसेसरी जाता. आनी ते जर सेल त्या एरिया भितर चलना जाल्यार ते म्हणजे रोखडेच रिशफल करपाचें स्पीकर सर, कित्याक काम करना म्हणून. Speaker sir, my only suggestion to the Honorable Chief Minister is have the grievance committee, a grievance cell under CID, crime branch, anybody, and whoever complains, strict action should be taken against these agents. विरेश बोरकर, specific स्पीकर सर, संकल्प आमोणकरान जे सांगले मॅक्सिमम ते सारखे आसा. आनी हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदता की हे कित्याक लागून जाता, जॉब्साक लागून. कित्याक जॉब्स ना म्हणून तांकां आस जाता की आमी भायर वयतले, भायर आमकां कितें तर काम मेळटलें. हांव स्पेसिफिकली आमच्या मतदारसंघात असोच एक मॅटर जालो, जो एक भुरगो जेणेन शिकलो, तो हॉटेल मॅनेजमेंट केलें. हॉटेल मॅनेजमेंट केल्या नंतर ताका असोच एक एजंट गावलो. आनी एजंट गावलो तेजे कडेन पयस ना, बट तो ताका दिसलें की आपणाक भायर जॉब मेळटलें, आपूण बरो हें जातलो म्हणून. आनी तेज्या आवय बापायन रीण काडलें, म्हणजे तेंचेर पयसो पासून जालो, रीण काडलें. मंडूरचो भुरगो तो, तेणें रीण काडलें आनी तो गेलो भायर. आनी तेणें त्या एजंटान ताका धाडलो आनी थंय धाडून तेचे अशेंच तांकां इतले त्रास केले, तांकां कॉल पासून करपाक मेळोंक ना. आनी लास्टाक ताका खंय दुसरो फ्रेंड कोण तरी गावलो आनी तेंच्या थ्रू ताका हांगा डिपोर्ट केलो परत. मात जो पयशे जेन्ना परत त्या एजंटा कडेन मागपाक गेले, पयशे मागपाक गेले, तेन्ना त्या एजंटान मातूय ताका केअर करूंक ना. स्पीकर सर, हेंचेर जी आसा ती एक्शन जावपा जाय संकल्पान जाला तशें बाकीचे जे जितले एजंट आसा. स्पीकर सर, एकूच मिनीट स्पीकर सर, तशेंच हेका लागून एक अवेरनस, आतां CM म्हणटा आमी मिडिया अवेरनस केला, पण त्या पद्दतीन जायना. सो पब्लीक अवेरनस हे खूब गरजेचें आसा. आनी ह्या प्रत्येक जाण जो कोण हे घेता तेंचेर एक्शन टायमली जावपाक जाय. आनी एक्शन रिपोर्ट आतां जसो काब्राला सांगलें की CID आसा, सो हे तेंच्यांनी करपाक जाय की बाबा कितले असले एक्शन घेवपाचें. तुम्ही सांगा. Because only 2 points. One is, he is giving a list of the agencies that are there at present. Immediately first seal them. Either they any crime kotle. And he is giving a list. And second, all cases 22, 23, 24, 25 are pending trial and pending investigation. Baso ha. If this is the case, then they potun crime kotle. And there was one case to santalo apna ko sagli gote hai mun. Yes. That is the most important. That is the last nail in the coffin. So 3 specific cases are engaged. Yes, okay. Sri Kedar Naik. संकल्प आमोणकरान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला भितर एक मिनट जरूर सांगता. सो सिमिलर केस आमच्या सालिगांव आमचे 6 जाण भुरगे गोंयकार गेल्ले, हर्षल कांबली आनी 6 जाण. आनी तांकां सिमिलर तेंच्यांनी भरपूर पयशे घेवन तांकां भायर धाडले किर्गिस्तानान, प्रॉमिसींग बीग सॅलरी, अकोमोडेशन, कितें कितें स्वप्नां दाखयलीं, भरपूर लाखांनी पयशे उखल्ले. आनी फायनली थंय वचून तांकां एक खंयचे तरी हितून डंप केले. ते थंयच्यान पळोवन आयले स्पीकर सर भुरगे. आनी इनफॅक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेंच्या ऑफिसान भरपूर सपोर्ट केलो. ताका आमी क्रायम ब्रांचान आमी कंप्लेन घालून ताणें अश्युअर केला की ते पयशे परते दिता म्हणून. अजून पर्यंत सगळे पयशे पावलेले ना, पूण अशें कितें जालें फुडें जाल्यार आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर सपोर्ट करता. श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, this is only a suggestion I have got. आमचे लोक वयतात, honestly they believe एक WhatsApp circulate जाता, job मेळटा. They have to have a license, and if they don't have a license, they must advertise it with the license number at the bottom. If such a thing comes to the notice of the government or any authority, my request is, please book this person under Immigration Act. You can take action if that assurance can be given. Sure. Yes. Problem ha awareness ache. Triai Superintendent of Police has done awareness. Artificial intelligence घेऊन एक platform करपा जाय, verify करपाक. So that means तुम्ही त्या मनशा नाव गायले, ते एजन्सी नाव गायले, तू ते verified agent or non verified agent. आणि एज हे प्रमोट जावपा जाय. तेन्ना कळटले की भुरग्यान पयशे दिवचे ते एजंटाक या दिवचे न्हू. श्री फर्नांडीस. अशें खूब त्रासान पडलेले आहा. एक इम्पॉर्टंट आतां जे रेरा आमच्या बिल्डरांक केलेले आहा, तेच भाशेन असल्या एजंटाक अशेंच एक कितें तांकां डिपॉझिट घेवन लोकांक आमचे सेक्युरिटी मेळटा तशें जावपाचें चड इम्पॉर्टंट आहा. थँक्यू.
स्पीकर सर, खरें म्हटल्यार बरेचशे फावटी हे सगळ्यो एजन्सीज ज्यो आहा पळय न्हू, ह्यो अनरजिस्टर्ड एजन्सी आनी एजंट, जशें आत्तां हांणी सांगलें त्या प्रमाणे कोण तरी ताका एक एजंट मेळ्ळो आनी तो पयशे दिता. भुरगे जे भायर वयता तेजे म्हणजे चॅकूच करिना, जो आपल्याक मनीस जो सांगता पयशे दी म्हणून तो खंय धाडटलो हे ते बिलकुल चॅक करिना, ते काडटात आनी डायरेक्टली पयशे दितात आनी ताज्या उपरांत मागीर त्रासान पडटात. बट त्रासान पडल्या उपरांत सुद्दां खूब कमी लोक जे आसा पळय आमचे कडेन कंप्लेन करता. आतां कंप्लेन केल्या उपरांत तेचे पयशे परत मेळपाक जाय म्हणून आमी ताका धरता, तेजी प्रॉपर्टी सीज करता, कोर्टान तेज्यो केसीस चालू आसा. बट थोडे जाण मागीर कॉम्प्रमायजूय करतात आनी त्यो केसीस सोडून दितात. तेच आसता आनी हे पयशे कॅशान दिल्ले आसता, पयशे कॅशान दिल्ले असतात, तेच केसी थोडे जाण कॉम्प्रमायज करता. म्हणून म्हाजे एटलिस्ट हो विशय बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडलो. आतां तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच. आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसत ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता. बट गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड which is under the Ministry of External Affairs हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा. अदरवायज आनीक रजिस्टर्ड ना. तेजे बी लिस्ट हांवें सर्क्युलेट केला, त्योय जाय जाल्यार पब्लीश करच्यो. इतक्योच व्हेरीफायड एजन्सीज, उरलेले व्हेरीफायड एजन्सीज ना. बाकीचे कोण आहा ती बोगस ती अशा गोंयच्या भुरग्यांनी जे आसा पळय न्ही हे फॉरेनाक जॉब दिता अशा म्हणून कोणाकूच बळी पडचे न्ही हे इतकेच म्हजें म्हणणें आसा आनी सगळ्या जाणांक हे कळचें म्हणून हांव सांगता. थँक्यू स्पीकर. सभागृहाचें कामकाज अडीच प्रश्न स्थगीत करता. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.